लुका प्रमाणे सुवार्ता. कष्ट आणि दगधवणे. पूण ह्यो सर्व सांगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दगदेताले. तुमची झडटी करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडतले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावधार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले. सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचे नाव म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितालो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमचींच आवय बापूय, भाव भयणी आनी सैरीं धैरीं तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हजे फाटलावधार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणेखाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. जेरुसलेमाचो विभाड. जेरुसलेमाक सैन्यानी वेढो घाल्लो तुमी देखतना ताचो विभाड लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. ते दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक फोळ्ळन धांवो, शहरा भितर आसात ते भायर धांवो आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बली जातले आनी थोडे परके देशांमोदे गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्तेताले. आमेन.